काल आम्ही डेप्युटी कलेक्टराकूय सांगिल्ले की 5 दिसूय आमी आनी परत ऑफ रोड रावतले, गाडी आमचे चलचे ना आणि आमी हांगा 5 दीस जो पर्यंत 5 दीस आमचे सोंपना आणि 5 दीस जाल्या उपरांत जो पर्यंत स्टँड येलो ब्लॅक किंवा ब्लू कॅब मोपा एअरपोर्टाचेर नोटिफाय जावपाक जाय तो जो पर्यंत नोटिफाय जायना त्या संदर्भात जो पर्यंत जायरात येना किंवा नोटिफिकेशन येना तो पर्यंत आमचे ड्रायव्हर भाव सगळे आसा पळय तेंच्यांनी गाडी ऑफ रोड दवरून हो संप चालू दवरपाचो असो निर्णय आत्तां घेतलेलो आसा। हो शेवटचो टप्प्यान आमचो लढो पावल्लो आसा। आमी आतां जिंकू किंवा मरूं मागीर 144 लावन आतां तेंच्यांनी अख्ख्या मोपा एअरपोर्ट टू आमच्या चांदेर मेरेन 144 लायिल्ले आसा। कदाचित फाल्यां पेडण्यान सुद्दां जर 144 लायले जाल्यार पूण पेडण्यातल्यान मात आमी कशेंच हालचे ना। सरकाराक 144 लावन जाल्यार त्याच्या फुडलें कसलें तरी इमर्जन्सी वा कलम लायले जाल्यार आमी तेजी पर्वा करचे ना, कित्याक आमचे आतां संयम सुटलेलो आसा आनी हेच्या फुडें जर संयम सुटल्या उपरांत जर ताचे दुश्परिणाम जर कितें तरी जाले जाल्यार सरकारान त्याची जबाबदारी घेवची पडटली। हें परत परत आमी सांगता तेन्ना गव्हर्मेंटान आमचो अंत पळोवचो न्ही आणि जाता तितलो बेगिनात बेगीन हो येलो ब्लॅक टॅक्सी कावंटर किंवा ब्लू कॅब टॅक्सी कावंटर नोटिफाय करचो अशी गव्हर्मेंटा कडेन हांव सगळ्याच्या वतीन मागणी करता। फाटलीं 5 वर्सां चालू आसा। असोसिएशन हांव चलयता, ऑल गोवाक हेज अ प्रेसिडेंट म्हणून काम करता। तर हो माविन गुदिनो ऑनरेबल म्हणपाक सुद्दां लायकीचो न्हू, हांव म्हणटा आतां म्हणपाक जायना, बट तेणी आयज ह्या खंय तरी खुर्चे वयलो देंवपाक जाय, कित्याक तेजे कडेन हें जायना। टॅक्सी काराचे प्रॉब्लम म्हणटा ते तेजे कडेन सॉल्व जायना। हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन मागता ह्या माविन गुदिनोक देंवयात, एक बरो मिनिस्टर हाडात थंय आनी हो जो टॅक्सीचो प्रॉब्लम जाला आनी आसा पळय तो निभोवपाक जाय।